एस जॉन आणि काल एक गजाल माझ्या कानावर येयली की केस केल्ली हा फ्रॉड केस विच इज नेम्ड बाय बोनी सिनारी आणि राजेश सिनारी. सो त्यांनी अंजुना पोलीस स्टेशनात एक फेक कंप्लेंट घातली की डे लाईट ब्रेक इन रॉबरी ॲट अवर होम. फर्स्ट ऑफ ऑल त्यांनी मेन्शन केले हा इट इज आवर होम. आय डिडंट सी एनी पेपर वेअर इज द हाऊस नंबर, agreement is there or ownership that I can clarify. This is my original sale deed. Here is the original and this is the notarized copy. You can check it out. First of all तो झालो. Secondly त्यांनी complaint काढलेली आहे DIG ऑफिसान आणि other places where she mentioned as a British national. So suppose the British national असा, so where is the C form and ती रावता झाल्या where is the tenant verification form. As a cautious citizen of Goa म्हाका पळोवंक जाय ते डॉक्युमेंट्स वेअर इज दॅट डॉक्युमेंट्स कम्स फ्रॉम. आणि म्हाका एक कळोंक ना तेंचे एक्झॅक्टली कोण अशें करता की ब्रेक इन रॉबरी अँड डकैती केस घातलेली आहा तो त्यांच्या वांगडा उलयता बरें आनी ते ताका थँक्यू म्हणटा. सी द स्क्रीनशॉट फ्रॉम November 8 to 21st November विच इज आय वॉज देअर. दिस केस अगेन्स्ट टू द हाऊस नंबर 778 सेंट मायकल वाडो अंजुना आणि ती असा ओनर रियल ओनर आहा मायकल पीटर्स विच इज ही बॉट इन 2002 नॉट रिसेंटली इट इज इन 2002. ही बॉट इट दॅट इज हिज ड्रीम होम रिटायरमेंट होम. आणि म्हाका जे आता ते म्हणता लायक त्यांनी आता धमकी दिल्ली बाबा फाटल्या टायमाक वेन आय वेंट देअर टू चेक इट आउट. ते धमकी दिता की तुम्ही भायले म्हणून नाव जनार्दन खोराटे आहा म्हणून भायलो ना जाल्यार ते फॉरेनर आहा म्हणून ते भायले ना. They are staying 40 years and I am staying here last 25 years. My full childhood gone here. I have my passport here. माझे voter card हांगा आसा and I am a proud Goan that I can't do anything illegal. म्हाका only clarify करपाचें आहा whatever the cases they made म्हाका खबरय ना की कितें चल्लां. I am a organic farmer. I am running the India's first organic company. आणि आमकां हेय खबर ना आमच्या फार्मार नेटवर्कींग आसता आमी कांयच पळोवंक ना. ज्या टायमान आमची गजाल जालेली की हांगा कोण तरी रावपाक येता आणि ही गजाल स्टार्ट जाली ऑगस्टासून. ऑगस्टान आमकां एक नोटीस येयली ईडी पुलिसांनी की अशें अशें कोणी तरी तुज्या घरान गाडी सोडली म्हणून सिव्हिल ड्रेसान पुलीस. सो पुलीस येता आमचें कितें आहा लायक एज पर द रूल एनी फॉरेनर ट्रान्सफर द एनी मनी फ्रॉम द आउटसायड टू इंडिया आउटसायड टू इंडिया. सो तेंचें कितें जालें त्यांनी गेले असले नोटीस दिवपाक की मायकल पीटराच्या नांवान कितें तरी असले पेनल्टी और रेमिटन्स सबमिट करपाक दॅट वी ऑलवेज डू एज अ फॉरेनर फॅमिली वी सबमिट देट इन FRRO. त्याने गाडी सोडली पुलिसान. म्हाका कॉल येयलो डेप्युटी कमिशनर भास्कर नायडू सरांचो आणि ज्या टायमान हांव थंय गेलो म्हाका नांव दिलें त्यांनी हू इज द राजेश सिनारी. आय सेड लायक आय डोंट नो. त्यांनी म्हाका सांगलें की जॉन इफ यू आर स्टेईंग अँड दीस इज युअर प्रॉपर्टी हू इज स्टेईंग देर. हांवें तांकां सांगलें की आय गॉट रिसेंटली ट्विन्स बेबीज आय एम नॉट एट होम. माझी आवय ना डॅडी ना. सो आम्ही यूट्यूब पळोवन माझ्या फॅमिली माझी बायल आनी हांव आमी यूट्यूब पळोवन तेचे लंगोट चेंज करता आणि आमकां कांयच खबर ना हेचें. सो हांवें अंकलाक कॉल केलो की तुमी कोणाक दिल्ली आहा चावी घराची. त्याने सांगले बोनी म्हणून कोण तरी आहा फॉरेनर त्याची फ्रेंडांची फ्रेंड रेफरन्स तिची फ्रेंड न्हू. सो त्यांनी चावी दिल्ली आहा आनी ते येयल्ले बाय करपाक. सो आय आस्क अंकल तूं कित्याक सेल करता. ही सेड लायक कॅन्सर ट्रिटमेंट आय एम द एज ऑफ 76. आय सेंड द व्हिडिओ. त्यांनी ताका अप्रोच केलो की आम्ही तुझे हे करता सेल करता सो कॉल्ड. आणि शी इज अ फॉरेनर. शी इज वर्किंग समवेअर वेर इज द वर्क परमिट. इफ शी इज ऑन विजा शी हॅव अ ID प्रॉपर ID और शी इज अ इलिगल स्टेइंग हियर. आय डोंट नो एनीथिंग. म्हाका कांयच खबर ना त्यांची. सपोज त्यांनी फाईल केलेली आय डोंट नो बट वेर इज द प्रूफ. यू सॉ एनी प्रूफ देर बट यू सॉ एनी प्रूफ देर. सो ते म्हणता बॉनी सिनारी बट म्हाका जे नाव मेळ्ळें ते ब्राउनिंग ऑटर्समर समथिंग्स कितें तरी आहा. आय कॅन शो यू द नेम दॅट वन. सो ते नाव आमकां मेळलेलें आहा एज पर द FRRO रुल्स. आमी चेक करुया तेजें टेनंट व्हेरिफिकेशन. आय एम आस्किंग टू द पुलीस ऑल्सो प्लीज लुक इट इन दॅट इशू की हे सगळे डॉक्युमेंट तुम्ही चेक करा. आणि जे ज्या टायमान आमी केल्ले त्या टायमान तेचे उलोवप जाल्ले आसा आसले. म्हाका खबर ना की बाबा मायकलाचे आणि बॉनीचे कितें चालू आहा त्यांचे कितें उलोवप जालें वॉट दे डील आय डोंट नो. बट समटायम्स देर इज अ मेन्शन की 3 महिन्याचो टायम त्याने कितें तरी दिल्लो की तुमकां बाय करपाचें जाल्यार ना रावता जाल्यार 3 महिन्याचो टायम दिल्लो आसलो तेंचो अशें हांवें आयकलें. आय डोंट हॅव एनी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन और दे डोंट हॅव और इफ दे हॅव इट दे कॅन शो इट. सो त्यांचे उलोवप जाल्या उपरांत हांवें अंकलाक सांगलें की सी वन थिंग इज देर दे थ्रेटन द लोकल पुलीस. इफ लोकल पुलीस कम्स इन द सिव्हिल ड्रेस
You cannot give them a bad words. My this one thing was there, and I went there. I checked out. I went there and I met these people. There was a Rajesh Sinari inside. I asked him the electricity bill because I wanted to go to the submit the application. And they हांवें विचारले सुद्धा की who filed the remittance behalf of Michael Peter? You have any authority letter? Because in that letter they mentioned they are owners of that house, and that's the time we triggered there is something fishy. त्यांनी ईडी रेमिटन्स केल्या, सबमिट केल्या, रिप्लाय केला विदाउट मायकल पीटर्स ऑथॉरिटी लेटर. You can see my power of attorney. I'm the legal representative. Notarized copy and original copy is along with me. You can check it out and verify it with him. That video. You cannot claim that go to the without any. आता तुमची प्रॉपर्टी हा तुम्ही डायरेक्टली वचून सांगू शकना की ते करता म्हणून. ओके दॅट्स फायन. आणि ताका सांगले सुद्धा की बाबा तुमची बेबीज आहा, तुम्हाला रावपाक तुमकां एग्रीमेंट जाय जाल्यार आय कॅन हेल्प आउट. Screenshot is here. I'll share with everyone. की हांवें तांकां डायरेक्टली अप्रोच केल्या. I can help you to sign the agreement for this sake because we don't want any problems in our life. Remittance 2 lakhs that I paid the penalty which is here. The copies I'll share with you. Then 2 lakhs penalty आम्ही पे केली. त्याच्या उपरांत आमचे उलोवपी जाले त्यांच्या वांगडा. We made and we several messages also done that we will meet and discuss about how we are going through. Then there is a fishy something going on which is got triggered to the Michael also. He said I don't want to deal with you. They are staying not more than 6 months as per the my knowledge, 6-7 months maximum. त्याच्या वेळेला if they paid any rent, if there is any agreement, they can show us. Doesn't matter. If they have a proper document, I have the open challenge. Here is the original sale deed. We don't take any penny from them. This will be, we will donate to them the property. It is my challenge to them. Even ज्या टायमान आम्ही तांकां सांगले त्या टायमान ते रेडी असलेले. They was ready to move. Bonnie Sinari discussed with me on the over the call, on the WhatsApp call. We can't record it that one. आणि आमकां ती हॅबिट ना रेकॉर्ड करपाची. We discussed as a mutually आणि ती रेडी असलेली. Later Rajesh Sinari threatened me that I'm not moving out, do whatever you want. And he said same things that you are outsider. He called up me also. You can check it out my call records. He called up me and threatened me, you are outsider. I will send my people and I'll pick you up. Don't interfere with your foreigner family. So आता म्हाका सांगा कितें करतले तुमी. Then I have filed complaint against him in the 22nd October to them. Just to notice. PI सूरज गवस तांकां मेळलो. सरांनी आमकां सांगले की एक PSI अलॉट करता. PSI किनलेकर सरांचे केस असलेली. किनलेकर सरांनी 1 महिनो कॉल केलो. हो पोलीस स्टेशनावर येवंक ना. इवन आय कॉल्ड अप टू द पुलीस की बाबा टेनंट व्हेरिफिकेशन ना हांव RTI म्हणून आतां म्हाज्यावरच केस जातली. प्लीज चेक इट आउट. RTI टेनंट व्हेरिफिकेशन C फॉर्म सगळे पेपर चेक करा. बिकॉज दे आर समथिंग फिशी. वॉट बिझनेस दे आर डुईंग इट देर कोणाक खबर आहा? आमकांय खबर ना. एनी डॉक्युमेंट्स विथ मी? नो. ॲज अ लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह आय डोंट हॅव एनी डॉक्युमेंट्स ऑफ देम. त्यांची वोटर आय डी आहा ना जाल्यार त्यांचे कितें सर्टिफिकेट आहा, पासपोर्ट्स आहा की कांयच ना आमचे की. समथिंग हॅपन टुमॉरो फिशी, हू विल बी द रिस्पॉन्सिबल? I don't know anything. I did my jobs. I went first to the police station in 22 October 24. So several times they called up, they didn't show up. Later November, even I told them also, even I messaged them, if you want to deal with that, directly you call with the Michael. I'm not dealing with you anymore. Michael and ज्या टायमार म्हाका सांगतालो की बाबा फाल्यां एग्रीमेंट कर, I will be ready for the agreement. That was my last word to them, and that I can show the chart, which is they accepted, and I said like okay, thank you. Then when I paid the penalty for the ED, I sent the copy to the Bonnie, and he message केला तेका, if someone from the ED showed up, please show them that we paid penalty, or send them to me, I will handle it. That's my clear conversation. After that, no conversation happened in there. That I left to the police station. After that झाले कितें त्या दिसा ज्या दिसा म्हाका कळ्ळें की ही इज नॉट विजिटींग एनीवेअर, आय एम कॉशियस अबाउट माय फॅमिली अँड माय हाऊस. आय वेंट देर, प्रॉपर सिक्युरिटी एग्रीमेंट, अँड देर इज अ 2 female बाउन्सर्स. ते सिक्युरिटी म्हणता तुमी. सो ते 2 सिक्युरिटी. आता फिमेल सिक्युरिटी म्हाका सांगा ते मारताले आनी त्यांनी क्लेम केल्लो आहा की 40 जण येयले. एक व्हिडिओ दाखय म्हाका. वन व्हिडिओ दॅट देर इज अ 40 पीपल्स विथ द गन्स, बॅट्स, stuffs like that.
आमी तुमकां दिसता डे लायट रॉबरी करपाक हांव तसो दिसता. वी आर इन नो स्मोकिंग झोन, नो ड्रिंकिंग, वी आर ऑर्गॅनिक फार्मर लिविंग नायस लायफ एट द फार्म. आम्ही लोकली सगळ्या फार्मरांक हेल्प करता. इवन यू गो टू द अंजुना पंचायत, आस्क देम दॅट वॉट वी डू फॉर द फार्मर. बायो कंपोस्ट प्लांट्स, फार्मिंगाक आमी सीड सप्लाय करता आनी आमकां ते क्लेम करता की लायक यू आर डुईंग डे लायट रॉबरी एट द होम. जालें कितें, तेंची कोण आसा मेड म्हणून तेका मारले म्हणून त्यांनी घातलेले कोणच नसलेले त्या टायमार. हांव स्वता आसलेलो त्या प्लॉटा वयर आनी त्या घरा हांवें बसलो एग्रीमेंटा प्रमाणे. माझे जे सिक्युरिटी 2 असलेले, 2 डेचे 2 नायट आम्ही दवरले तितून. त्याच्या उपरांत सपोज इफ समवन इज कमिंग इन टू द माय प्लेस ऑर माय हाऊस, आय विल डेफिनेटली गो अँड फायन. कित्याक येवंक ना तुम्ही कित्याक येवंक ना म्हाका तें विचारपाचें आहा. जर माझ्या घरान घुसतना हांव सांगता हांव लोक ॲज अ गोवन आय गो अँड बीट देम. डजंट मॅटर कितें जाता फाल्यां. I'll do the murder also if it comes to my family. Definitely if someone is coming and breaking my house, definitely हांव ओरिजिनल सांगता तेंकां. They never came. They called the police. Police came. Police car came. They said to me, "What's happening?" There was a labor who was cutting the trees on the side, cleaning. There was I think so years. There was nothing. You can go and have a check out the picture. ते क्लीन करपाक हांवें लेबर घातलेले दुसऱ्या दिसा. त्या दिसा जालें त्या दिसाय घातलेले लेबर. दे वॉज क्लिनिंग. त्यांनी विचारलें कितें करता. आय सेड टू द पुलीस. गवर्स म्हणून कोण तरी कॉन्स्टेबल असलेले सर, त्यांच्या वांगडा माझे उलोवप जालें. आय टोल्ड देम की सर क्लिनिंग चालू आहा. त्यांनी म्हाका सांगलें की आमकां पुलीस कॉल येयलो कंट्रोल रुमाक की रॉबरी जाली आहा तुमच्या घरान कितें. हांवें तांकां पेपर दाखयले. सर दीस इज माय पॉवर ऑफ अटर्नी आनी त्याची वील ही आहा. मायकल पिटराची वील ही आसा दॅट यू कॅन सी. दॅट इज मेन्शन्ड ऑन माय नेम. आय एम द लिगल हेअर. बट अशें ना की त्याची प्रॉपर्टी माझी कडेन येतली. त्याचोय कोण तरी आसा यू कॅन. आणि आम्ही ॲज अ प्रॉमिस टू हिम I told him if something's happened to you, this property will go to your hair, legal hair. But as an Indian legal hair, I do everything for him. So ती will दाखयली, all documents दाखयले आणि ते सांगता की ओके तुझे पेपर्स ओके. पुलीस गॉन. आता म्हाका सांगा पुलिसांनी कित्याक एक्शन घेवंक ना. पुलीस कित्याक एक्शन घेताले. ॲज अ ओनर माझ्याच घरान डकैती झाली म्हणून माझ्यावरच केस जाता. I'm proving my all the proofs. I don't have anything. I'm proving here all the documents is here verified. You can check it out everyone. That was the one side story. आमचे झाले कितें आमी घेतले. आमकां हे असले तमाशा नाका. आमी केन्नाच प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना. आमी केन्नाच अशें कितें करूंक ना. वी जस्ट केम बाबा ते येता जाल्यार उलोवप करुया. तेंचे कितें आसा जाल्यार आनी तेंचे कितें दिवपाचेंय आसा जाल्यार मायकलान तेही तेंचे करया म्हणून सांगलेलें. फर्स्ट दे सेड 2 lakh rupees. That is expense and everything. Then they said 5 lakh rupees. Later he went, tell him that 15 or 20 lakh rupees, 30 lakh rupees something. Right now it stands at 30. 30 lakhs. तशें सांगता. आता तुमचे गिर सपोज 30 lakh तुम्ही टेनंट म्हणून रावता. 30 lakh कोण खर्च करतालो. एक फ्लॅट येता तितून. माझ्या भशेन जो मिडल क्लास कोण रावता जाल्यार तेका फ्लॅट येतलो. तुम्ही 30 lakhs घरावर एक्सपांड करताले, एक्सपेन्स करताले. इट मेक सेन्स. तुम्ही आता कोणाक त्यांनी मेल केलो आणि धाडले अँटी करप्शन ब्युरो, हाय कमिशनर, ब्रिटीश कॉन्सुलेट. आमकांच खबर ना ही बोनी सिनारी इंडियन आहा की फॉरेनर आहा ती. सो तेणी सगळ्यांक मेल करून धाडलेले आहा. व्हिडिओज जेन्ना स्प्रेड जाले त्या टायमार आमकां खबर की कोणी फ्रेंडान कॉल केलो की तुजो व्हिडिओ हांगा घातलेलो तुज्या नांवान म्हणून. हांवें पयल्या व्हिडिओन तो सांगता की कोणाक मारूंक ना, आमकां कांय जावंक ना. दुसऱ्या व्हिडिओन सांगता की आमच्या मेडीक मारले, अशें जाले, हॉस्टेज दवरले, गन पॉयंट्स. इफ देर इज अ गन्स, वेर इज द व्हिडिओ. म्हाज्यावरच केस जाता. I'm proving my all the proofs. I don't have anything. I'm proving here all the documents is here verified. You can check it out everyone. That was the one side story. आमचे झाले कितें आमी घेतले. आमकां हे असले तमाशा नाका. आमी केन्नाच प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना. आमी केन्नाच अशें कितें करूंक ना. वी जस्ट केम बाबा ते येता जाल्यार उलोवप करुया. तेंचे कितें आसा जाल्यार आनी तेंचे कितें दिवपाचेंय आसा जाल्यार मायकलान तेही तेंचे करया म्हणून सांगलेलें. फर्स्ट दे सेड 2 lakh rupees. That is expense and everything. Then they said 5 lakh rupees. Later he went, tell him that 15 or 20 lakh rupees, 30 lakh rupees something. Right now it stands at 30. 30 lakhs. तशें सांगता. आता तुमचे गिर सपोज 30 lakh तुम्ही टेनंट म्हणून रावता. 30 lakh कोण खर्च करतालो. एक फ्लॅट येता तितून. माझ्या भशेन जो मिडल क्लास कोण रावता जाल्यार तेका फ्लॅट येतलो. तुम्ही 30 lakhs घरावर एक्सपांड करताले, एक्सपेन्स करताले. इट मेक सेन्स. तुम्ही आता कोणाक त्यांनी मेल केलो आणि धाडले अँटी करप्शन ब्युरो, हाय कमिशनर, ब्रिटीश कॉन्सुलेट. आमकांच खबर ना ही बोनी सिनारी इंडियन आहा की फॉरेनर आहा ती. सो तेणी सगळ्यांक मेल करून धाडलेले आहा. व्हिडिओज जेन्ना स्प्रेड जाले त्या टायमार आमकां खबर की कोणी फ्रेंडान कॉल केलो की तुजो व्हिडिओ हांगा घातलेलो तुज्या नांवान म्हणून.
आणि पहिल्या व्हिडिओन तो सांगता की कोणाक मारूंक ना, आमकां काय जावंक ना. दुसऱ्या व्हिडिओन सांगता की आमच्या मेडीक मारले, असे झाले, हॉस्टेज दवरले, गन पॉइंट्स. इफ देर इज अ गन, वेर इज द व्हिडिओ? देर इज अ मेन्शन समथिंग की नेबरान तेंचे सांगले. वेर इज द नेबर? आता आमचो नेबर तरी सांगता, सपोज कितें झालें की आमचो व्हिडिओ काडटा, वेर इज द व्हिडिओ ऑफ दॅट नेबर्स? कांयच ना तितून, एकही प्रूफ ना. त्याच्या उपरांत पुलीस स्टेशनान आमकां आपयले. आय एम सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ पुलीस स्टेशन, PI सर सूरज गवस, त्याच्या फुडल्यान आम्ही बसलेले, अपोजिट पार्टी देर. आय वॉज शीट स्केर्ड बिकॉज दे वॉज थ्रेटनिंग मी फ्रॉम लॉंग बॅक, 2 months. दॅट इज द कंप्लेंट मेड. त्या दिसासून ते म्हाका थ्रेट करता. दे सेईंग लायक की आमी कितें ते MMA फायटर आहा, त्यांचे कॉन्टॅक्टीन आसता, सो दे चेस्ड मी 2 times ऑल्सो. So I made a complaint just because of fear. I want to seek my family safety. So I did it one thing. त्यांनी म्हाका सांगले, आता मिडल हांव बसलेलो आहा, PI सर फुडल्यान बसलेले आहा, पुलीसय आसा, पुलीस मिडल उबे रावले, कित्याक आय वॉज स्केर्ड बिकॉज दे आर फायटर. वी आर अ सिंपल ऑर्गेनिक फार्मर, वी डोंट डू एनीथिंग विथ दॅट वन. त्यांका PI सरांनी सांगले की तुमचे कितें डॉक्युमेंट आहा ते दाखय. माझे डॉक्युमेंट त्यांचे दाखवले त्यांच्या फुडल्यान, आणि त्यांच्या फुडल्यानच आमचे उलोवप झाले की यू पुट युअर ऍप्लिकेशन, आय पुट ऍप्लिकेशन. आणि हांवें फुडल्यानी सांगले त्यांच्या, सर आय फील व्हेरी बॅड अबाउट दॅट गर्ल. देर इज अ स्मॉल गर्ल, आय सॉ दॅट वन. आय एम व्हेरी, because I have 2 babies. I feel very bad, even that transferring and shifting and everything, how we treated. And they can say, sir, tell them to call Michael and clear the things. You want to buy it or you want to rent it? If you rent it, you pay the rent and take these papers right away. I'm signing it. त्यांनी कायच करूंक ना. ते म्हणता की ते कायच ना म्हणता, तू आमकां 50 लाख दिया. सो वेर इट कम्स फ्रॉम द 50 lakh rupees? कोण दितालो सांगा? घराची किंमत आतां, घर आतां पडटा जाल्यार ताका 10 लाख खर्च करपाक आमी भियेता. हू विल स्पेंड इट? देर इज अ स्टेटमेंट, आय गॉट इट फ्रॉम द मायकल पीटर. यू कॅन सी इज देर एनी पेड समथिंग फ्रॉम द लास्ट 7 months or 8 months. द स्टेटमेंट यू कॅन चेक इट आउट की त्यांनी पे केले जाल्यार तेजेर कितके पयशे आहा. त्याच्याच बाबड्याच्या अकाउंटात पयशे ना. ही इज स्ट्रगलिंग. आमी ट्रस्ट फंड आहा, लंडन मार्सन्स ट्रस्ट फंड, त्याच्या हॉस्पिटलान आमी त्याची ट्रिटमेंट करता. आणि दे आर सेईंग दॅट सेंडिंग गुंडाज. आता म्हाका सांगा, माझे ट्विन्स आहा घरान, हांव कामावरय वचना आणि हे सांगता की गुंड घेवन वयतले. माझे प्रॉपर एग्रीमेंट आहा. आय विल शो यू माय सिक्युरिटी एग्रीमेंट. देर इज अ नो थ्रेट, देर इज अ नो गुंडाज, नो नाइफ्स, नथिंग. जस्ट सिंपल वी वेंट. आणि सपोज तुमचे कितें आसा जाल्यार तुमी या उलोवप करा. तुमच्या घरान सपोज हांव गेलो, तुमचे प्रूफ आहा, यू शो मी अँड टेल मी, आस्क मी की बाबा तू कित्याक गेलो माझ्या घरान. हे नेवर शोड. Police came, I showed everything on the police. It's everything in front of police. Now they are claiming कि police not taking action. Police कशे action घेताले सांगा म्हाका. There is any paper, nothing. I'm going inside just to be taking that some activist and everything and clearing their side. It's not a good thing. They have to come up with everything. आता ते दुसरे ज्या दिसा पोलीस कंप्लेंट झाली त्या दिसा वॉल्टर कितें नाव आहे त्यांचे, वॉल्टर लोबो, हा, ते सुद्धा शोडअप झाले. त्यांनी म्हाका सांगले की जॉन सेटलमेंट करूया. हांवें तांकां सांगलें, सर ओके सेटलमेंट करूया, नो प्रॉब्लेम, बट दे हॅव टू टॉक टू द मायकल पीटर. नो, आय एम नॉट द रायट पर्सन. हांवें तेंच्या वांगडा डीलच करूंक ना. तुमची डील कोणा वांगडा जाल्ल्या, उलोवप कोणा वांगडा जाल्ल्या, आनी डील जावंक ना तेंची. तेंचे उलोवप जाल्ल्या की दे आर इंटरेस्टेड टू बाय ऑर सेल ऑर एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, दॅट दे कॅन टॉक टू द मायकल. आय एम रेडी टू डू द सेटलमेंट. ते म्हणता कितें की 50 लाख दिया, मागीर सेटलमेंट झाली. आता हे कितें आहा सांग. आता डे लायट रॉबरी करून कोण आसा रॉबर आहा, डकैती गुंडा आहा, तो पुलिसांच्या स्टेशनान बसता आणि फुडल्यान सांगता की बाबा आता आम्ही सेटलमेंट करू. आता दॅट इज अ फेक केस. दे मेन्शन्ड एवरीथिंग, कॉपीज, यू कॅन चेक इट आउट, व्हेरीफाय. आणि तुमकां सांगता एक व्हिडिओ शेअर करता तुमच्या वांगडा. द मायकल पीटर इज द एज 76, इज सिन्सियरली अँड प्रोस्टेट कॅन्सर स्टेज 4. तो एंड ऑफ द लाईफ असा. ही हॅव अ होप्स लिटल बिट की बाबा माझे कितें तरी जातले म्हणून. आय एम जस्ट टेकिंग अ जस्टीस फॉर हिम. आणि तेही हांवें हात घातलेले ना. माझ्या बायलेन सांगले यू हॅव टू फाईट फॉर हिम, otherwise nobody is taking seriously with this issue. There is no land grabbing or something that I am interested in the property. हांव तेका आता ओपन चॅलेंज दिता. You come up with the any paper and this is my original sale deed. You can check it out. You take it from here from me. I don't have any grudge. ते सायडीचे लोक आहा ते सेटलमेंट म्हणता. आय डोंट केअर ऑफ द सेटलमेंट. आम्ही कितें मिस्टेक केल्ली ना आणि आम्ही तुमकां कितें बरोवन दिलें ना की तुमी कितें खर्च करपाचें आहा ते 50 लाख तुमी खर्च केले. तुमी तुमची बिलां हाडा, ते एग्रीमेंट घेवन या अँड दिस टेक दिस ओरिजिनल सेल डीड. बिकॉज आय डोंट वॉन्ट दिस तमाशा की बाबा प्रेस रिलीज घ्या, ते हांकां करा. आमी आसता फार्मार, आमकां कांयच गजाल खबर ना.
This is the only reason I wanted to come here and asking the justice only to people to clear my side. आणि आम्ही घेवंक नासलेली प्रेस कॉन्फरन्स तीच आमची मिस्टेक झाली. लोकांक वन सायड कळली, मायट बी आता तांकां दुसरी सायड कळटाली. आणि सीएमाक सुद्धा आम्ही रिक्वेस्ट करता की प्लीज look into this issue. There is a lots of foreigners struggling with these issues. आमकां कांयच पडलें ना. वी आर क्लियर विथ एवरीथिंग. आमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता. इफ ते आरटीआय एक्टिविस्ट जातात आयले मध्ये दोन ते म्हणता आमी तुमच्यावर आरटीआय घालताले करा काय प्रॉब्लेम ना. आय एम अ ऑर्गेनिक फार्मर. आय एम अ टॅक्स फ्री आणि म्हाका कसलेच भंय ना. हांवें कांयच इलिगल केलेली ना. थँक्यू सो मच. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन. आणि ते येऊन रावताले म्हणतात. सो त्यांना जे रावले पळय तेन्ना तुम्ही कंप्लेंट बी दिल्ली पुलिसांक किंवा तुम्ही जाब विचारलेलो? ऑक्टोबरान पहिली कंप्लेंट दिल्ली हा. नोव्हेंबरान ऑगस्टान सप्टेंबरान तेजेवर उलोवप जालें. ऑक्टोबरान हांवें कंप्लेंट दिल्ली हा. नोव्हेंबरानूय तेजे उलोवप जाल्लें हा. तेच्या उपरांत कंप्लेंट दिल्या उपरांत कित्याक तांकां सांगलें हांवें क्लियर कट सांगलें यू टेक अ एग्रीमेंट फ्रॉम मी. आय एम नॉट सेईंग नो बट प्लीज मेक इट लिगली. टेनंट व्हेरिफिकेशन यू नो दॅट नाव सिच्युएशन गोईंग ऑन. 10,000 फायन हे आहा प्रिझन आसा. सो तांकां एक सांगलें की तुमी एग्रीमेंट घ्या रावा. हांवें ना म्हणूंक ना. विचारा तितून आनी तितून म्हाजे स्क्रीनशॉट आहा तेंचे घेतलेले आहा. सगळे दाखयता तांकां. तेणी हय म्हणलें बट दे रिफ्यूज दॅट वन दॅट दे डोंट वॉन्ट एग्रीमेंट. इन फ्युचर जर आता ताका तो एग्रीमेंट करूंक जाय जाल्यार लिजार दितले ताका तुमकां बाय करूं सेल करूंक जाय ती प्रॉपर्टी. ना ना ती प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द मायकल पीटर. ही वॉन्टेड टू डाय इन गोवा. दॅट वॉज हीज विश. इफ ही स्टेइंग देअर इट विल बी हीज and it is not for a sale. I am repeating again, this is not for a sale. Even next full 20 years or 30 years it is not for a sale. I will be here alive and I am giving the word, it is not for a sale. ते सेल करपाक आसा जाल्यार ते पयशे खातीर जर कोण करता आसले ना, it is not for a sale. I am saying an open challenge. If they have any document, please take it the original sale deed and finish it this drama. Don't file any fake complaint. डकैती 3 लाख 5 लाख. Please just give a justice to the Michael. लास्ट क्वेश्चन त्याने जसं त्याने म्हटलं की रिन्युएशनाक त्याने सो अँड सो पयशे इन्वेस्ट केल्ले आसा. Yes. सो तूं ते पे करपाक ताका रेडी Ready, आनी ready for कोण that. येयलो मोदी हे करपाक सेटलमेंट करया म्हणून सांगपाक. हय हांव रेडी आसा पे करपाक. आतांय तुमच्या फुडल्यान सांगता इफ ही स्पेंडेड समथींग ऑन दॅट हाऊस आय एम गिविंग टू रेडी टू गिव एवरीथिंग बॅक इन द कॅश. बट त्याने म्हाका एक प्रॉपर एग्रीमेंट दाखोवपाचें की आमी ताका बरोवन दिल्ले आहा की तूं हे स्पेंड कर कितेंय स्पेंड कर म्हणून. If we give any proof, I will give you full amount. If we said 50 lakh, I am ready to give a 50 lakh. आणि ते कोण वॉल्टर लोबो तो येयल्लो त्याने आपुणूच सांगलो म्हाका पुलीस स्टेशनान ज्या टायमान भितर हांव गेलो भायर म्हाका त्या शेड आहा थंय तुमी CCTV चेक करूं शकता थंयच म्हाका आपयले आनी त्याने सांगले की ही हॅव अ गुड लॉयर्स. यू डोंट हॅव इट बिकॉज यू आर ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आमी केन्नाच करूंक ना. आमचे कितें कांयच कॉन्टॅक्ट ना. सो ही हॅव अ गुड लॉयर्स. ही हॅव अ गुड एक्टिविस्ट फ्रेंड्स. He is from the something in Goa's first DGP family something खबर ना. But I feel very sorry की असे फ्रीडम फायटराची फॅमिलीचं जो नाव बदनाम करता. प्लीज बी क्लिअर आउट की असे करून तुम्ही तुमचे नाव घालू नका. तू असा करो पेपर घेऊन यो आणि हे पेपर वर आय एम रेडी टू गिव एनी एक्सपेन्स वॉट एव्हर ही स्पेंड इट. बस म्हाका त्याने एक शो करून दी की बाबा त्याने हे आम्ही रिटर्न दिले आहा की स्पेंड कर म्हणून आम्ही परमिशन दिली आहा. My question is to Michael. David, he is a cousin of David. Okay. He is a cousin of Michael. So they are related from the family. He is from the Yes. UK. Second cousin. Yes. And he is in UK. He is in UK. He's in the And UK. he has handed over the key to the lady to enter the house. The Michael. Michael had. We never in the picture. Through a But then neighbor. he didn't consult you all before handing over the keys. No, because see, I'll tell you one Did he thing. inform you all at least? No, आमचे कितें जालें? We stays mostly at the farms. We don't have a remote area. We don't have a networks and everything. Even we have to call, no, then we have to go to the like part of some main road and everything. When we was there in the picture, the Michael already given the keys to the Julius, and Julius involved or that Michael involved that he or me don't know anything, and we don't believe on the what we heard from the other people. That part clarified by the Michael and the Bonnie. What they got a key or they break down and came directly. That they part can clear. No life. During this time, Michael finds out that he has prostate cancer. He was diagnosed, I don't know, at stage 2 or something like that. He then spends the next 10 years, after burying his wife, he then spends the next 10 years using his
funds and knowledge to seek out treatments. And he has managed to stave off the death, inevitable end, for some 10 years. But now it's coming really to the end. And it is my belief that these people, knowing about Michael's condition, intended to be living in that house when he died. Because who is going to kick them out then? Who will come? Michael has no relatives, no children. His wife had no children, no brothers, no sisters. Like myself, actually, I had nobody except my son here, John. So Yes. that's my belief. I can't prove that,